नमस्कार हो पदमाधुरी कार्यक्रमाक तुमकां परत्यान स्वागत करता. आमी हे शेक्या वेळार एक न्यूज आमकां केन्नाय आयकूं मेळटा. हे वार मार न्हू जन मरचे म्हणून शेक्याचे म्हळ्यार हून वार मार न्हू जन मरताच. हे वार मारचे म्हणून आयकतना आमकां हे मारचे म्हळ्यार एक शब्द केन्नाय तंतय 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 आयकूं येता. हे मारचे शब्दाचे एक अर्थविस्तार सिमॅन्टीक रेंज आज आमी पळोवया. इंग्लिशांत मारचे म्हळ्यार बीट, हिट आनी ब्लो अशे पुरो आसा. कन्नडांत होडी बडी कडी अशे पुरो शब्द आसा. जाल्यार आमगेले कोंकणी राज्याचे मस्त विस्तारान येता. आतां आमी पंचभूताचे पळया आमगेले मदीं अशें आकाश, वारें, भूंय आनी भुंयंत अग्नी आनी उदक आसा. हाका पुराय आमी मारचे म्हणटा. वार मारचे, वत मारचे, उवार मारचे, पावस मारचे, धग्ग मारचे, हे पुराय पंचभुताचे सगळे हे कवर करून मारचे शब्द उपयोग जाता. तशीच आमगेले पंचेंद्रियाक आमी येवया. पंचेंद्रिया आयल्यार जिब्बेक कोड मारता, कानाक बॉब मारता, नांकाक घाण जेवपर मुळ मारता, दोळ्याक प्रकाश मारता, आंगाक धग्ग मारता. पुरो कडेन पळया मारता. कितले विस्तार जावन पंचभूतां दाखून पंचेंद्रिया थाय. हें मारता मारता म्हणलेलो एक शब्द हाजी सामर्थ्य कितलें पळया. हांगाक रब्बनी. आतां आमी तोंडा भितरचे पळया. कुशी जाल्यार मिट्टी मारता, उत्तर पट्टी मारता आनी इंग्लिशांनी थोडे पटी डायलॉग मारता. वार लायक डायलॉग मारता रे माराया म्हणटा. तशीच अशी मारता मारता म्हणून आनीकय आमी पळोवचें गेल्यार लाभ मारता, दुड्ड मारता, आस्ती मारता, अशी थंय आमकां भितर येवचे पुराय मारचे म्हणून अर्थ जाता. आनी बारीक एक दुख्खा दाखून सुखाताय मारचे शब्द हाडटा. कशें आमकां आंगाक शाक जाता थंड वार लागल्यार खुशी जातकी तितलेच आमी अनेक सायडा गेल्यार घाण मारता म्हळ्यार कोणाकय एक आमी एकदम क्रौर्याचे विशय येता ते. आनी लास्टाक म्हळ्यार आनीकय क्रौर्य म्हळ्यार दिवशे मारचे म्हणटा. जीवशे मारचे. इतली ताय हे मारप म्हळ्यार शब्द ताजे अर्थवित्य आसूं मस्त विंगड विंगड शब्द दरबार विंगड विंगड आमकां फिलींग हाडटा तसले ते अर्थ घेता. आतां आमी इंग्लीश शब्दाक जोड करून सुमार वळ मारता. स्पीड मारचे, वाहन स्पीड मारचे आनी स्टिच मारचे असल पुरा. थंय वपास मारप, स्कोर मारचे, बाउंड्री मारचे. कितले विस्तार म्हळ्यार सगळे आमगेले संभाशणे भितर हे मारचे म्हणले शब्द कितलीकी कडेन येता आनी कितलीकी अर्थ घेवन येता. असले एक श्रीमंत शब्द एका शब्दा विशयार आमी इतले वेळ उलयले. असल शब्द आमगेल्या भाशेंत चड चड आसा आनी ताजे चड चड उपयोग आसा. आमकां कळनासतना आमकां आमी ते मस्त रितीन उपयोग करताचे. असले एक श्रीमंत भाशेचे विचार अपास उलया ते जोडताय तुमगेला. नमस्कार.